नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन अदिती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत सत्ताधारी भाजपाचे वर्चस्व, भाजपान जिखल्यो 26 परस चड जागा। 20 डिसेंबराक चल्ले जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान। उत्तरेत चड सुवातींचेर फुलला कमळ। चडशा मतदारसंघातल्यान भाजपाचे उमेदवार आयले वेंचून। सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान आरजीच्या उमेदवारांक मेळयले जैत। आपाक उत्तरेत खावची पडली हार। सोमारा राज्यात जिल्हा पंचायतीची जाली मतमेजणी। दक्षिणेत लोकांनी हात सोडून फुलयले कमळ, जाल्यार आरजीपीचे खाते उगडूंक नाशिल्ल्यान खावची पडली पयलीच हार। बजबाय रोमियो लेन क्लबाचो अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर लुथरांनी वापरिल्ली भलायकी केंद्राची बोगस एनओसी। लुथरा भावांच्या जीएस हॉस्पिटॅलिटी कंपनी आड म्हापशे पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद। फुलामळ गांवडोंगरी काणकोणा वाठारांत घरचो वाद पावलो जीव घेणो हल्ल्याचेर। आपल्याच चुलत भावाच्या तकलेर लोखणाचे रॉड आनी कोयत्यान हल्लो केल्ल्यान तरणाटो जाला गंभीर जखमी। आणि अडफळे बजबाय रोमियो क्लब प्रकरण। सौरभ आणि गौरव लुथराक म्हापशेच्या न्यायालयान 4 दिसांची फर्मायली बंदखण, जाल्यार अजय गुप्ताक दिली 11 दिसांची न्यायालयीन कोठडी। आता खबरो विस्तारान। 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान जाल्ले। सोमारा मतमेजणी जाली। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत सत्ताधारी भाजपान वर्चस्व दाखयले। भाजपान 26 परस चड जागा जिखल्यो। भाजपान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत बाजी मारली। सोमारा जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जालो। ह्या वेंचणुकेच्या निकालात उत्तर गोंयांत भाजपान चड सुवातींचेर बाजी मारल्या। भाजपाची उत्तर गोंयांत 16 परस चड सिटां आयल्या। काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांनी शिरसाय आनी हळदोणा मतदारसंघातल्यान जैत मेळयले। सांताक्रूजच्या आरजीपीच्या उमेदवारान गोल मारलो, जाल्यार खातेच उगडूंक नाशिल्ल्यान आपाक पयलीच हार खावची पडली। शेनवारा 20 तारखेक जिल्हा पंचायत वेंचणूक जाल्ली। 2020 वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा चड मतदान जाल्ले। पुराय गोंयांत जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर अंदू वर्सा 70.81% मतदान जाल्ले। सोमारा जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। उत्तर गोंयांत भाजपाची आतांमेरेन 16 परस चड सिटां आयल्यात। आरजीपीचे 1 सीट आयला, जाल्यार काँग्रेसीची 3 सिटां आयल्यात। मात आपान उत्तर गोंयांत खाते उक्ते करूंक नाशिल्ल्यान तांकां पयलीच हार खावची पडली। शिवोले, कलंगूट, सुकूर, रईश मंगूश, ताळगांव, चिमला, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण, मये, होंडा, केरी, नगरगांव, धारगळ, पेन्ना ते फ्रांस, ताळगांव, पाळी ह्या मतदारसंघातल्यान भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले। हळदोणा, सिरसाय आनी हंजूण मतदारसंघातल्यान काँग्रेसीक जैत मेळ्ळे। तशेंच अपक्ष म्हूण 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांत पक्षांमदी बरीच लढत चालू आशिल्ली। दक्षिणेत भाजपाचे 12, काँग्रेसीचे 8, एमजीपी 2, गोवा फॉरवर्डाचे 1 आणि अपक्ष उमेदवारांक 2 पळोवपाक मेळ्ळी, जाल्यार आरजीपीचे दक्षिणेत खाते उक्ते करपाक अपयश आयले। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर राज्यात 70.81% मतदान जाल्ले। 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब शेनवारा मतपेटयेत सीलबंद जाल्ले। सोमारा मतमेजणी जाली। दक्षिणेत भाजपाचे 12, काँग्रेसीचे 8, एमजीपी 2, गोवा फॉरवर्डाचे 1 आणि अपक्ष उमेदवार 2 पळोवपाक मेळ्ळे। जाल्यार आरजीपीचे दक्षिणेत खाते उक्ते जावंक नाशिल्ल्यान आरजीपीक हार खावची पडली। दक्षिणेत आदी सावन काँग्रेस पक्षाचो बालेकिल्लो आसा आणि आता जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत दक्षिणेत भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जाले, जाल्यार अपक्ष उमेदवारांच्या मजतीन भाजपाचो बावटो हुप्पाचे निश्चित जाला। ही वेंचणूक येवपी विधानसभे खातीर सेमीफायनल आशिल्ल्यान आमदार मंत्र्यांनी लेगीत नेटान उमेदवाराचो प्रचार केल्लो, पूण दक्षिणेत लोकांनी कमळ फुलोवपाक भोवमतान कौल दिलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बचपाय रोमियो क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर कानोळ्या भलायकी केंद्रांची लुत्रा भावांनी बोगस एनओसी वापरिल्ली। ते खातीर लुत्रा भावांच्या जीएस हॉस्पिटॅलिटी कंपनी आड म्हापशे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो। सध्या लुत्रा भाव पुलीस कस्टडीन आसात। फुलामळ गांवडोंगरी काणकोणा वाठारात घरचो वाद जीवघेण्या हल्ल्याचेर पावलो। 23 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्यान आपल्याच चुलत भावाच्या तकलेर लोखंडाचे रॉड आणि कोयतेन जीवघेणो हल्लो करून गंभीर जखमी जालो। ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात, जाल्यार काणकोणच्या पुलिसांनी कागाळ नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला। पळयात। अरे घेऊन मला या तर भावा मग गेल्या तू कोयती घेऊन मरे राव सकाळी कितें जालें 11:30 सुमार उल्हास नायक म्हणटा तो आमगे रायडींग येयलो। तेगे रेडे सांडलो म्हणलें आमगे मशा तेणें येवन पळयलो जाल्यार आमगे मशींतल्यान ना। मागीर कितें म्हणून पावलो तो बॉम्बो जर तेजें घर खंय काडून पावलो। तशें म्हाजो भाव आनी उल्हास ते काडले आनी ते भाव ताका दाखोवपाक गेलो उल्हासाक तेजें घर खंय तें मधू दाखोवपाक गेले कडेन ते दिपक म्हणटा तेणी मधूचो फोन काडून गेलो। तूं हिंग कितें तेज्या वांगडा दाखोवपाक येयलो म्हणून आमच्या घर कितें दाखोवपाक येयलो अशें म्हणलें आनी मोबायल काडून गेलो। मोबायल काडून घेतकीर मधू काडलो तो उल्हास थिंगाच रावलो। मधू काडलो आनी सकयल येयलो म्हाका सांगपाक अशें जालें म्हणून पावलो। आपूण वयर गेलो आपल्या दिपकान मोबायल काडून घेतलो। मोबायल काडून घेतल्यार बरें हांव विचारता म्हणलें हांव गेलो मागीर वयर परतून जाल्यार दिपक म्हणलें भायर यो भायर म्हणल्यार भितर ते आंगणा आहलें काय भायर यो म्हणलें दिपक। आनी मधू मोबायल कित्याक काडून घेयला तो मोबायल दी म्हणलें कळ्ळें तुका न्हू। ना आपूण दिना म्हणून पावलो तूं जाता तें कोण म्हणून पावलो आपूण मोबायल दिना। ओके म्हळ्यार मोबायल हे उलयता तोंडा तोंड जाता तेंगे बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे दोगांच्यांनी आनी दिपकान लागून तिगांचे अटॅक केले मागे भावाचेर। तुका हाती हे गेले पारय आनी कोयती आनी हातीचेर घाय गेलो तकली फोडली भावाची पुराय डॅमेज आनी हिंगाय तोक मारले दोळ्या कडेन आनी अशें करून जालें। तेजे नंतर मागीर आमी कंप्लेंट केली 108 फोन केलो। तेजे नंतर मागीर हॉस्पिटल आलो काणकोण हाडटकीर मागीर काणकोणसान ताका मडगांव वयलो मडगांव सान GMC धाडला आनी तो सिरियस आसा फूल। कंप्लेन रजिस्टर केली हय कंप्लेन आमी तेजे नंतर म्हाका हांव मडगांव म्हणल्यार हांव बी गेलो परतून
मागीर तेंच्या टर्न मारला मागीर परतून येयलो म्हाका ते पीएन फोन केलो PSN तूं कंप्लेंट बरोवपा यो म्हूण पुलिशना ते भाशेन मागीर कंप्लेंट दिली आनी ते आतां रजिस्टर करता कंप्लेंट. ओके नाव कंप्लेन कोण कोणाचेर केल्या? दीपक झरे, बॉम्बो झरे आनी जानू झरे. 3 जाणांचेर. फुलामळ गांवडोगरी न्हू? हय फुलामळ गांवडोंगरी. तेंच्यान असं मारला की सामको आनी कोणा अशें आनी मुखार जावपा न्हू अशें आनी वयल्यान वॉर्निंग दिला तुका जितू मारतलो म्हणल्यार मारतले म्हणून 100% मारतले तो लास्टा वयल्यान सांगता अटेंड म्हणा तेंचे कित्याक तेंचे करेक्ट एक्शन जावपा जाय. जाते कर तुमकां मारतो म्हणल्यार मारता. आतां आज मागे भावा मारला फाल्यां म्हाका मारतले ते. आनी आमी एकले एकले कामां वचपाचे भुरगे आमी भाव तेंगे अशें करून तुमची कोयती आत मारपी बापोल बावत न्ही? बापूल भाव ते कित्या पयलीं वाद कित्या लागून? वाज काय ना गोरवां बिरो एकामेका वयता अशें वाज ते करत रावता. तेंगेली गोरू ते सोडून गेले सांगले तांकां तेंगे मोशी आहा ते गायी आहा ते आमी सांगता बाबा तुमगे आमगे पाड करता सो तुमी बांदून दवरात जात ते कर म्हणटा ते कंप्लेंट करता आमगे जात ते कर दादागिरी उलयता दादागिरी करता सद्दां आख्खे आमगे गांव फुलामळाचे गांव आहा पळय फूल तितून फूल दादागिरी करता ते तितून ठिकाणी दादागिरी आज दादागिरी करून करून लास्ट म्हाज्या भावा तेंच्या मारलो आज. आतां पळय आमी सुद्दां सेफ ना भुरगे आमपासून सेफ ना फाल्यां कडेन सुटले आनी कितें केलें तेंचेर तेंकां मनीस सेफ ना जे पण मागे भाव हे जाले शिवाय तेंकां सोडप ना. आमी कितें करपाचें मागे भाव रिकॉर्ड जायना ते पण आतां हँड फूल फ्रॅक्चर हँड काय यूज जायना ते गेलो आनी तसोच आतां फूल मायंड फूल तेजे फूल मारून पारे मारून खंय मारून काबार करून दवरला न्युरोलॉजिकल टेस्ट करपा ते पयलीं आतां कितें तेगे कितें जातलें आमकां खबर ना मेंटल बेबी जातलो नाल्यार कितें काय खबर ना. अशें करून मारताय ते पयल्यार आनी आमगे गांवां रावप ना खंय तरी पळोवन वचून. फुलामळ कितले लोक आहा तुमगेलो? म्हळ्यार आतां आमगे आमगे 9 घरां आसा. 9 घरां तुमगे घरां भितर झगडे बापोले आनी तुमगेली? हय हय. बरें. हडफडेच्या बच पायरोमियो क्लब उजो घडणूक प्रकरणात गोंय पोलिसांनी अटक केल्ले सौरभ आणि गौरव लुत्रा या दोघांकूय म्हापशेच्या न्यायालयात अतिरिक्त 4 दिसांची पोलीस बंदखण फरमायली. या प्रकरणात आनीक एक दुबावित अजय गुप्ताक 11 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. बच पायरोमियो क्लबाक लागिल्ल्या उज्या 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत सौरभ आणि गौरव लुत्रा थायलंडाक पळून गेले. उपरांत तांकां गोंय पोलिसांनी ताब्यात घेवन अटक केली. या प्रकरणात गोंय पोलीस फुडलो तपास करतात. जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेक भाजप उमेदवार सुनील गांवस हाका जैत मेळिल्ल्यान मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी परबी भेटयली. विरोधी पक्षान लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न केलो मात लोकांनी भाजपाचेर विश्वास दाखयलो. देखून 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक भाजपाक यश मेळटलें असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायला. For me, it was a foregone conclusion. Thanks to all my कार्यकर्तास who worked not only in Chikalim, त्यांनी दोन्ही वाठारांत काम केले आणि तेजो निकाल मेळ्ळो आसा. हांवें सुनीला सांगिल्लें तूं चिकालीम बिलकुल तुका टेन्शन घेयनाका फकत जुवारी नगर आनी सांकवाल पळय म्हणून पण आमकां दोनूय कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा बरो सपोर्ट मेळ्ळो. हें कितें दाखयता दिस इज अ वोट फॉर डेव्हलपमेंट दिस इज अ वोट फॉर डबल इंजिन गव्हर्मेंट आनी ट्रिपल इंजिन गव्हर्मेंट म्हणजे जिल्हाय काम करतले. जिल्हा सेंट्रल गव्हर्मेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदीजी डॉक्टर प्रमोद सावंत हियर अलॉंग विथ हिज कॅबिनेट आणि तेच भशेन सगळे जिल्हा बॉडी काम करतले आणि हांव समजता ही एक सगळी व्हडली विक्ट्री आसा. आणि हे फाटी आमचे कार्यकर्ता मुद्दम सांगता आय वॉन्ट टू मेक स्पेशल मेन्शन ऑफ चिकाली पंचायत. आमचो सरपंच आसा कमला प्रसाद यादव, ऐश्वर्या कोरगांवकर आसा डेप्युटी सरपंच, बाकी सगळे मेंबरांनी काम केला. आमचो सरपंच तो तरी कोर्टालीं पडटा तेणेय काम केले. आमचो संकल्प महाले आणि अरुण नायक त्यांनी सगळे कडेन भोंवताले. संचित जो मंडल अध्यक्ष आसा तो तरी सगळे कडेन भोंवतालो. जयंत जाधव जो आमचो प्रभारी आसा तेणेय तेजो योगदान दिवन सगळे कडेन भोंवन सगळे लोकांक एक केल्ले आसात. ही भाशी गिरीश पिल्ले जे आमचे कॅन्डिडेट थिंगा आशिल्ले आणि तेजो व्हडलो हात आसा कित्याक तेणें फूल बॅकिंग दिले एक्चुअली. आणि डेरेक जो आमचो डेप्युटी सरपंच आसा सांकवाळेचो तेणेय फूल आपले योगदान दिले. बट आय कॉल इट अ विक्ट्री ऑफ कार्यकर्तास. हांव तरी एक 4-5 मिटिंगे गेलो आसतलो घरा कडेन सोन कोऑर्डिनेट करून आय वॉन्टेड टू टेस्ट म्हणजे आमचे सेमी फायनल कशे म्हणजे कोच कसो एक प्लेयरा घालता आणि मागीर पळयता कशें जाता ते दुसरे फावटी फायन ट्युनिंग करपाक हेजेर एक सिद्ध जाता. जे तरेन लारां कशी येयला आमकां सपोर्ट 2027 दुसरे सारखे व्हांवन वयतले. जेन्ना आमी उलयता आमी काम करता आणि कामाचे बाबतीत डेव्हलपमेंट खऱ्यांनी लोकांक दिसता दोळ्या फुडें
ते लोक कितें म्हणटा कांयच काम करूना आणि थोडे जे एक्चुअली धर्माचे जाग्यार रावन व्हडले व्हडले लेक्चर भाशणां दिता चिकले कोण तो म्हणजे धर्माचो मनीस हांव नांव काडना तेजें नांव सुद्दां काडपाचें न्हू तो हाऊस टू हाऊस गेलो कॅम्पेन करपाक काँग्रेसी लागून हेच भाशेन रिबेल जे आमचे आसा जे कोण तिकेट मेळोना तेणी काम एगेन्स्ट केले अच्युता बरोबर आणि ऑफिशियल बीजेपी कॅन्डिडेट सुनील गांवस अनऑफिशियल बीजेपी कॅन्डिडेट म्हणून सांगताले का पार्टीन हांव देव बरें करूं म्हणटा दामू नायका तेणे ताका एक्सपेल केलो. माझ्या विक्ट्रीची फुल क्रेडिट वयता आमचे डॉक्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे बीजेपीचे प्रेसिडेंट दामू नायक सर आणि सगळ्यांत चड क्रेडिट वयता आमच्या मोविन सराक आणि सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्याक तेंच्यांनी हार्डवर्क केलो आणि हार्डवर्क आयज आमकां वोटाच्या माध्यमातून आमकां दिसून येयलें की सगळे लोक आमच्या वांगडा असले आणि हांव म्हाजें जें विजन आहा तें हांव विजन पयलींच्यानच आहा की डेव्हलपमेंट आणि हांव तें डेव्हलपमेंट जितलें डेव्हलपमेंट हांव करूं शकता तितलें करतलो आणि हांव सगळ्यांक म्हाज्या जे वोटर्सांक जेन्ना सगळ्यांनी ज्या लोकांनी म्हाका वोट केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि डेफिनेटली हांव काम करीत आसतलो. कारापूर सरवण झेडपी मतदारसंघात भाजपचे महेश सावंत वेचून आयल्यात. महेश सावंत हे सेगीत दुसऱ्या फावट झेडपी म्हणून वेचून आयल्यात. 1744 मतांची आघाडी घेऊन ते वेचून आयले. हेजे हांव अभिनंदन करता. खरोखरच कडेन सगळ्या जेडपीचे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा भयंकर काम केल्लें आसा आणि ताज्यो टीव्ही ताजे जे येवजण गोंय राज्या खातीर आमी तेणे केल्ले आसा तेजें यश आसा. म्हजें घर ही योजना ही तर खरोखर कटकटीची आसलेली. आमी लोकांक कांय खबर नासली की ती घरां आमी आमचीच कशी म्हणीन पूण कागदाच्या दृश्टिकोनान जेन्ना तेजेर कंप्लेन जाताली तेन्ना ती घरां म्हणून वयताली. ती तेणें खरोखरच ही येवजण सक्सेस करून दाखयली. हांव तेज्या खातीर पयल्यान पयलीं आमचे यंग आनी डायनॅमीक मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेचे धन्यवाद म्हणटा आनी तेज्या खातीर हे भरघोस यश आयज म्हाका मेळ्ळ्या. तशेंच आमचे आमदार हेंच्यांनी आमचे कश्ट त्रास काडून आमचे खातीर योगदान बरें दिलां तेज्या खातीर. तशेंच आमचे कार्यकर्ते जे रात दीस काम केले आनी जेवनासतना खायनासतना जे काम केलां तेज्या बद्दल हांव तेंचे कार्यकर्त्याचे धन्यवाद म्हणटा. आणि आतां हे 8वें म्हाजें इलेक्शन तें पार जाल्ल्या 6 फावट पंचायतीन आनी दुसरे फावट झेडपी जालो. हेजे सगळे श्रेय आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मुख्यमंत्र्यांक सगळ्या आमदारांक बीन वयता आनी इतले सुद्दां वयता. हांव इतकें सांगून म्हाजें सगळ्यांची नदर लागून राविल्ल्या लाटंबरचे मतदारसंघातल्यान भाजपाचो उमेदवार विजयी जालो. ते प्रतिस्पर्धी उमेदवारा परस 893 मतां चड घेऊन विजयी जाले. गव्हर्नमेंट सर्वंटाक आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे आमचे जे हितचिंतक वोटर आसले त्यांचे पयलीं सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आणि त्याच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीने आयज विश्वासान तिकेट दिली. आयज आमचे मुख्यमंत्री मानाधीश तसेच कार्याचे अध्यक्ष बिचोले आमचे अध्यक्ष आणि मानाधीश आमदार यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आयज हांव विन जालो. सगळ्यांचे पयलीं धन्यवाद म्हणटा. कितक्या वोटांनी एक्झॅक्ट तुका सांग शकना पूण अंदाजे 900 वोटांनी सुमार विन जाला. 900 ईशांनी विन जाला. आणि त्याचबरोबर सगळ्या प्राइसवाल्यांक स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातले एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व आशिल्ले अशें मत गोमंतक दिसाळ्याचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर विचारदर्शन या ग्रंथखंडांच्या प्रकाशन सुवाळ्यात ते उलयताले. पुण्याच्या हर घर सावरकर समिती आणि भारत विकास परिषदे वतीन आयतारा दिवचले हो प्रकाशन सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये, खासा सोयरे म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेट जाल्यार मुखेल वक्ते म्हणून ग्रंथाचे संपादक सात्विकी सावरकर हाजीर आशिल्ले.
सगळ्या लोकांना पचवण्यासारखे नाही, ते संघालाही पचत नाही, भारतीय जनता पक्षाला काही पचत तर अगदीच पचत नाही. त्यामुळे काही वर्षापूर्वी जेव्हा सावरकरांवर खूप टीका विरोधक करत होते त्यावेळी पार्लमेंटमध्ये वाजपेयींनी केलेलं भाषण तुमच्या सगळ्या अनेक लोकांनी पाहिलं असेल की सावरकरांबद्दल त्यांनी जे काही काम केलं त्याच्याबद्दल तुम्ही भाजपला जबाबदार धरता, परंतु हे जबाबदार धरणं चुकीचं आहे, कारण त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये अनेक मतभेद होते असं सांगण्याचं धारिष्ट त्यावेळी वाजपेयी दाखवलं होतं आणि ते सत्य आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून सावरकरांना पाहिलं जातं, पण त्यांचा त्या अनुषंगाने अभ्यास झालेला नाही. तर त्यांचा अनेक राजकीय दृष्टीनेही त्यांचे गांधी संबंध, त्यांचे टिळकाविषयीचे त्यांचे विचार, भारतीय स्वातंत्र्य लढा अशा अनेक दृष्टीने महत्वाचं. त्याच्यामध्ये आणखी एक पुस्तक आहे ते विज्ञाननिष्ठ. त्यांची विज्ञाननिष्ठा एवढी प्रखर होती की अनेक आजच्या राजकीय हिंदुत्वाला संदर्भात अनेक लोकांचे पसणार नाही, त्यांचे या संदर्भातील विचारही लोकांपुढे गेले. त्यामुळे मी आता सावरकरांच्या सर्वांकडून जे नातू इथं उपलब्ध आहेत त्यांना मी म्हटलं की सावरकर आज जर हयात असते तर काय झालं असतं, त्यांचा आणि भाजपचा संघर्ष झाला असता का, आजच्या हिंदुत्वनिष्ठ लोकांची त्यांचा वाद झाला असता का, आणि गोव्यात तर ते आले असते तर काय झालं असतं. ज्या पद्धतीनं गोव्यामध्ये जी वेगवेगळी रिपब्लिक तयार झालेली आहेत, कलंगूट बागा रिपब्लिक असं आम्ही म्हणतो, काही आठवड्यापूर्वी गोव्यामध्ये जो काही जळीत कांड झाला त्याच्यामध्ये 29 लोक गेले आणि त्याची जबाबदारी अजून कोणी घेत नाही. तिथं जो संपूर्ण नंगाना चालू आहे तो भारतीय संस्कृतीला काळीमा फासणारा आहे. त्यावर सावरकर पोटतिडकीनं बोलले असते आणि त्यांनी राजकीय, मी तर असं म्हणेन 2 दिवसापूर्वी आम्ही गोवा मुक्तीचा जवळजवळ 64वा मुक्ती दिन साजरा केला आणि ते जर गोव्यात आले असते प्रमुख पाहुणे म्हणून तर त्यांनी दुसऱ्या मुक्ती लढ्याची हाक दिली असती. हल्ली कोणा खरे उलयना आणि खरे उलयले कोणाक आवडनातय ना, खूप कमी आसा. आज सगळीकडे कशें आसा न्ही, उलोवपाकय डुप्लिकेट आणि करपाय डुप्लिकेट ही वृत्ती चललेली आसा. सो त्यामुळे कशें जालां, त्यामुळे ही समाजाची खंय तरी दिशाहीन जाला आणि मागीर प्रत्येक जाण एकामेकाचेर बोटां, राजकारणी मारता, हाचेर ऍडमिनिस्ट्रेटराचेर, ऑफिसर मारता, लोकांचे लोक मारता, राजकारणाचेर अंदाजबंदी जाल्ली आसा. आणि हे हांव पब्लीक मत मांडटा, हाचेर हांव पब्लिकली मांडटा, हाचेर हांव कांयच फाटी येवचो ना. आणि आता सगळे जण कारणीभूत आसा, तुम्ही आसा, हांवूय तितकोच आसा, हितून हांव काय कमी ना, सगळे जण आसा. आणि सगळे जण कित्या खातीर जाता खबर आसा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार घेवपी जर आज विचार ग्रंथाचे प्रदर्शन असता जाल्यार हो हॉल आज खसाखस भरतलो आसलो. मी असं बोलू इच्छितो की आपण सर्व इथं बसलेले सगळे नागरिक वीर सावरकरांचे भक्त आहात. देशप्रेमाची ज्योत ज्या व्यक्तीनं आपल्या देशात चालू ठेवली आणि लोकमान्य टिळकांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या देशात स्वातंत्र्याचा लढा उभारला. अनेक हालअपेष्टा त्यांना भोगाव्या लागल्या. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आणि अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.